आदिवासी समाजाचेर इतलो तेंप जाल्लो अन्याय भरून काडटले। बाकीच्या घटकांबरोबर हो समाज फुडें सरपाक जाय। सरकार ह्या समाजाच्या नोकऱ्यांचो अनुशेश भरून काडटलो म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला। फाटल्या सरकारान वर्गीकृत जमातीच्यो नोकऱ्यो भलत्यांकच वाटल्यो म्हूण पार्सेकारान आरोपय केलो। मागास जमात कल्याण खात्यान मडगांवां रवींद्र भवनात संकल्प दीस सुवाळो दवरिल्लो। थंय पार्सेकार उलयलो। सरकार ह्या समाजाबद्दल अत्यंत पॉझिटिव्ह असा। गेले अनेक वर्षाचं दुर्लक्ष किंवा गेल्या अनेक वर्षाचे झालेले अन्याय भरून काढून जाय। समाजातल्या अन्य घटकांबरोबर हो समाज बेगिनात बेगीन येऊन जाय ही भावना असल्यामुळे ह्यो गोष्टी जातात। जो बॅकलॉग असलो तो भरणे गरज असा तो इमिजिएट भरप जातलो। मधल्या काळात परत हांव कोणाचेर आरोप करिना, पण ह्या समाजा खातीर असलेले जॉब्स हे डायवर्ट करून दुसऱ्यांक दिले। तुमका सगळ्यांक सदिच्छा दिता। शैक्षणिक क्षेत्र हे खूप महत्वाचे आसा। आमकां सगळ्यांक भितर जीव तोडून शिक्षण घेवंक जाय। संकल्प दिसाच्या निमतान उठाच्या आंदोलना वेळार मरण आयिल्ल्या दिलीप वेळीप आनी मंगेश गांवकाराक श्रद्धांजली दिली। शिक्षण मळार बरे कामगिरी खातीर प्रकाश वेळीप, स्नेहा गांवकार आनी सर्वेश गांवकाराचो मुख्यमंत्र्यान भोवमान केलो। खूब अशे आज हांगा युवक आसात। त्या सगळ्या युवकांनी प्रेरणा घेवपाची आज आवश्यकता आसा। तुम्ही शिकात, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे म्हणणे प्रमाणे तुम्ही शिकात, तुम्ही संघटित जावत, संघर्ष करत, आपापले कितले मतभेद असले ते पयस करत। शिक्षणच हो ह्या विकासाचो पाय आसा आणि ह्या शिक्षणातून आम्ही नवीन समाज, एक सुशिक्षित समाज, एक स्वाभिमानी समाज आम्ही घडोवपाक शकतले। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। कूळ मुणकार कायद्यांतले दुरुस्ती वेल्यान शिवसेनेन पुराय गोंयभर बीजेपी सरकारा आड आंदोलन करपाचें थारायलां। आयतारा केरी पेडण्यां शिवसेनेचो मेळावो जालो। थंय गोंयच्या फुडाऱ्यांक शिवसेनेच्या महाराष्ट्रांतल्या खासदारांनी मार्गदर्शन केलें। गोंयचो सरकार कायद्याकय मानिना। न्याय वेवस्थेक किकोत करून बेकायदेशीर कामां चल्ल्यांत। लायटीची बिलां हिसबा भायर वाडल्यांत म्हूण सरकाराक उजरायलो। सरकार आनी मंत्री लुटपाक सुटल्यात। अपक्ष आमदारूय तांकां फायदो आसा तेन्नाच आनी जाय तेन्नाच सरकारा आड आवाज काडटात। जाय तेन्ना तेंको दिता म्हूण अपक्षांचेरूय फुडारी उलयले। कुळ कायदो दुरुस्ती फाटी घेना जाल्यार विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाची तयारी शिवसेनेन केल्या। आमी स्वतंत्र म्हणपी इंडिपेंडंट एमएलए जे आसा पळय ते ताटा घालची मांद्रा जावं ते जे कितें तेंचे कोले आनी जे लांडगे जे आसा पळय ते खाताना जे कितें काटे पडटा पळय ते आमकां मेळचे पूण जाय तेन्ना विरोध आनी जाय तेन्ना तेंचो जो आसा तेंच्या बरोबर सत्ता संघर्श करचे आनी तेंचे ओडवे गावपी जे आसा पळय अशा पद्दतीचे आमदार आमी पळयतात। प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार। इतल्यान ह्या खबरां चित्रांगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।